ही एक बऱ्यातली बरी स्कीम आमच्या ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सरांनी काढली आहे आणि अनएम्प्लॉयमेंट खूप हांगा आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा तातूंत भितर एक 5,000 लोकांक एप्रेंटीस म्हणून घेवप आज जे अनएम्प्लॉयड आसा सगळ्या कडेन दारादारांनी भोंवून जॉब्स मागतात तांकां खंय तरी भितर घेवन तांच्या कॅटेगरी प्रमाणे तांकां पगार दिवप म्हाका दिसता खरोखरच एक बरी योजना आसा आनी हाजो बेनिफीट म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय अजून बरें कितें जातलें एक तर ताका अनएम्प्लॉयड तो उरपाना खंय तरी ताका मिनिमम एप्रेंटीस स्टायपंड मेळटलो ग्रॅज्युएट आसलो जाल्यार 13,000 रुपया म्हाका दिसता एक बरो स्टायपंड आसा ताका वर्क एक्सपिरियन्स मेळटलें एकदां कितें जाता की ग्रॅज्युएटाक खंयच्याय गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय गेलें की ताका तशें एक्सपिरियन्स नासता पूण हांगा कितें जातलें की ताका स्टायपंडा बरोबर एक एक्सपिरियन्सूय मेळटलो गव्हर्मेंटाचें काम कशें आसता कितें चलता आनी तोय बी रेडी जातलो फुडल्या वेळार आनी न्यू जेन्ना गव्हर्मेंट जॉब जातले तेन्ना खंय तरी ताका प्रेफरन्स मेळून म्हाका दिसता ही इज मोर इनटू दॅट गव्हर्मेंट हातूंत पयले स्टेजीन आसतलो सो म्हाका दिसता ओवरऑल म्हाका दिसता बऱ्यांतली बरी स्कीम आनी हाजो फायदो प्रत्येक अनएम्प्लॉयड जो आसा ताणें म्हाका घेवपाक जाय आनी बारीक जाल्यार मोठो आसूं आनी एटलिस्ट वर्कींग एटमॉस्फियर कसो आसता वर्कींग कशें करप गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट्स कशें काम करतात हाजे एक्सपिरियन्स घेवप तें खूब गरजेचें आसा की आमी 11 स्टार्ट केला वॉकिंग आनी आतां अरावंड 70-80 भुरगीं जाली आज तुमी सकाळच्यान पळयता खूब पावस आशिल्लो तरी पूण 60-70 म्हणजे आज फूल डे कॅम्प म्हणजे एक अरावंड 150 भुरगीं आज जावपाचो आमचें हें आसा हाजे बद्दल डावट ना पूण अशेंच सोबत एक 2-3 दीस आमी गेलो जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोंतले 400-500 भुरग्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की जाता इतलो बेगीन डिले करचो न्ही कित्याक डिले केलो जाल्यार मागीर फूल जावपाचे चान्सीस आसता जाता इतलो बेगीन हाजो फायदो घेवचो आनी हे सगळ्या स्किमी खातीर हांव खरेंच गव्हर्मेंटाक देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर ताणें ही आयडिया काडली आज आमचो ऑनरेबल CM बरें काम करता स्वयंपूर्ण गोंय जावचें स्वयंपूर्ण आमचे सगळे गोंय जावचें हाच्या खातीर खूब प्रयत्न करता आनी ताजोच हो एक भाग म्हणल्यार आतां आमच्या लोकांक पसून तो आपल्या पांयाचेर म्हणजे इवन तुका बारीक कितें खर्चाक जाय पडलें आनी तुवें स्वता तुज्या पांयार रावन एक हें करपाची ताका एक संद दितात आनी 8,000 ते 13,000 जो एक स्टायपंड दिता म्हाका दिसता खूब बरें लोकां खातीर गोंयकारां खातीर एक स्कीम आसा फॉर्म फिल केले मिन्स आमी आमकां काम नासलें काय नासलें आमी घरान नासलें गव्हर्मेंटान एक स्कीम घेवन येयले MEGA ते आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की बाबा आमी गव्हर्मेंटा हितून काम करूं सो वी हॅव फिल्ड द फॉर्म फॉर वर्किंग फॉर गव्हर्मेंट थिंग्स एंड नाव वी आर सो प्राऊड टू गो इन दिस स्कीम एंड वी विल अर्न सम मनी ऑल्सो when we will work on this scheme and all. Okay, we are happy for Goa government, from Dr. Pramod Sawant. He brought this scheme for everyone to be eligible for earning the money. Okay, and we are so thankful for Mr. Daji Salgar sir to bringing here everything for Vasco people. Thank you so much. How you see the future? Future, I see that it's very quite bright for everyone because it's very nice thing. This is government job. We are proud to go for this for applying.